झाडां एकामेका सांगता बरेच जणी रावताली। या सगळ्यावरती मीठ आणि साखरेची एकामेकांकडे चोड जोड दिसतावर दोगांयनी आपली धवसाण दिसूय परतो खुयची ते पळोवन च्या पाल्याक जाळ पडटाले। ताणे मागीर रागान म्हणजे बरीच धबीत जाली म्हणून कितें पूण एक्झाम पडल्यात एकली गोड गोड जाली एकली सामकी खाट वा ताचे मिठार रोखडेच म्हणजे आरे च्या पाल्या म्हजी इश्टीण गोड कित्याक तें जाणात ती गोडसाण पयस करपाक च्या पाल्याचें तें पडिल्लें तोंड पळोवन दोगांय मागीर खोखून आसताली अशें जाय तें दिसतालें। खाल्ली सरा साखरेच्या गुळान कांय बुयो आनी टोमायांची योवत जाल्ली मिठाक दिसताली। त्यांची सोलापराय करता म्हणसर साखरेक वेळूच मेळनाशिल्लो आनी ती मिठा कडेन सारकी उलोवंकूय पावनाशिल्ली पूण मिठान तिका समजून घेतिल्लें। हालीं सरा साखरेक मिठा कडेन उलोवपाक वेळ मेळना च्या पालो बारीकसाणेन निळ्यार जालो। ताणें हीच संद घेवया म्हणून मिठाक उलयतालो ए मिठा जालें मगो तें एकटें आगो साखर दी साखर तिका आतां दोमळे मुयो सारकेले इश्ट मेळ्ळ्यात तिका आतां तुजी कसली गरज आनी खरें सांगू साखरेकच दोमळे येवपाचे तिचे सारके असले खार मिठाक चडूच येतले असो च्या पालो मिठाक तिडो